विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। प्रियोळचे एके चलयेन आपल्या गांवच्या लोकांक एक तरेन बरी सेवा दिवपाचे नदरेंतल्यान प्रियोळा गांवांत आपले फिजिओथेरपी क्लिनीक उक्तें केलां। क्लिनिकाचे उक्तावण थंयचो आदलो आमदार दीपक ढवळीकार हांचे हस्तुकीं जालें। लोकांनी ह्या सेवेचो चडांत चड लाव घेवचो, आपलो आदार सदांच आसतलो अशें दीपक ढवळीकार उलयलो। हांवें म्हजें शिक्षण म्हणजे म्हजें ग्रॅज्युएशन हांवें केएलईंतल्यान केल्लें आसा, तशेंच मास्टर्स हांवें ब्रेन म्हणजे जे पॅरलायज जाता पेशंट किंवा तेंचे कडेन चलपाक जायना म्हणजे ब्रेन रिलेटेड किंवा नर्व्स रिलेटेड जेवूय कितें प्रॉब्लेम आसा तेतून मास्टर्स केल्ले आसा। आनी डॉक्टर संजीव कुमार म्हणून जे प्रिंसिपल आसा केएलई इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिओथेरपीचे तेंच्या मार्गदर्शना खाली हांवें मास्टर्स कंप्लीट केल्ले आसा म्हाजें आनी बऱ्या भशेन तेतून हांवें खूब बऱ्या भशेन तातूंत स्टडी केल्ली आसा। सो हांव बेजिकली हांगासर हे घालच्या पयलीं सगळ्यान पयलीं जेन्ना हें शिक्षण घेवपा खातीर हांव तयार जालें आनी हांवें म्हटलें चला फिजिओथेरपी आमी शिकुया, तेन्ना हांव दीपक ढवळीकर सरां कडेन गेलें आनी सांगलें की सर म्हाका तुमचो हेल्प जाय, हांव अशें एकटेंच हें चालू करूंक शकचें ना, म्हाजे कडेन अशें सगळें करपाक मेहनत करपाक सगळें जावची ना, तुमचो म्हाका सपोर्ट जाय पडटलो। तेन्ना ताणें म्हाका डायरेक्ट सांगलें की आपूण तुज्या वांगडा आसा म्हणून। म्हणजे तेचे कितले लोक जमताले आनी तेंच्या लोक आसतना सुद्दां म्हाका तांणी अशें म्हणजे शिक्षणा खातीर केन्नाच अशें कमी पडूंक दिवंक ना की बाबा तुका आपूण फाटीं दवरतलो किंवा बाकीच्या लोकांक पयलीं घेतलो, तुजे कडच्यान म्हाका कितें फायदो, तूं चली दुसरे कडेन वयतलें आनी खंय, अशें केन्ना चिंती नासतना म्हाका अशें सांगलें की तूं शीक, फक्त आपूण तुज्या वांगडा आसा। पयलीं पासून आसलें म्हणजे तूं कोण तरी जा आनी आपल्या पांयार उबें रावन दाखय अशें तांकां तेंच्यांनी म्हाका इतली कॅपॅसिटी दिली, इतली पावर दिली, इतली सुटका दिली म्हाका की तुज्या खातीर तूं कितें तरी कर अशें म्हणून म्हज्या फाटीं रावल्ल्या खातीर बाबा कडेन हांव तांचे कडेन म्हाका कितें कमी आनी हांव तें खेळूंक शकना। अशें आनी म्हजी मां आज हांगा येवंक ना, ती मातशी बरी ना, तरी पूण तिकाय हांव खूब मिस करता हांगासर। तशेंच म्हाजी भयणी बीन सगळ्यां खातीर कॉन्स्टंट सपोर्ट आसा। हें जालें म्हाजें आवय बापूय, आतां इतलें लकी इनफ हांव आसा की फक्त आवय बापूय न्हू, आतां शिक्षण सोंपतकूच हें क्लिनीक घालपाचें म्हाज्या चिंतून नासलें, हांव विजनान कामाक आसता। सो हांवें अशें चिंतलेलें की जातलें हळू हळू शिकतलें आनी कितें तरी करुया अशें चिंतलेलें। तेन्ना ना माशेलांतल्या लोकांक किंवा ज्यो सायडीकच्यो विलेजीस आसा त्या लोकांक सपोर्ट मेळोंक जाय, त्या लोकांचें बरें जावपाक जाय। तशेंच हांगासर कितलेशेच लोकांक पॅरलायज जाले, हांव तांकां पळयता ते अशेंच चलता किंवा मसाज करपाक सोदता किंवा कसली थेरपी घेता आनी सारकें कांय तांकां खबर आसना। सो एक पेशंट एज्युकेशन, तशेंच पेशंटाक कळपाक की बाबा फिजिओथेरपी असो ब्रांच आसा जेतून तुमी सोयीस्कर उपाय करून घेत जाल्यार तुमी सारकें जाता। हें करपा खातीर म्हाका हांगासर आसा मधुसूदन सावंत जे म्हजे फादर इन लॉ आसा, ताणें म्हाका सांगलें तूं सेटअप घाल, आपूण तुका सपोर्ट करता आनी बाबा भशेनूच ताणें म्हाका तितलो सपोर्ट केल्या खातीर हांव तांकां देव बरें करता। बरें म्हटल्यार आज आमचो माशेल गांव हो शहरीकरणा कडेन वाटचाल करीत आसा। आयज आमच्या माशेल गांव हॉस्पिटल आसा, खुबश्यो बऱ्यो फार्मासी आसा, जनरल स्टोर्स आसा, सगळ्यो सुविधा आमच्या गांवांत आसा। पण आमचे अशेच प्रकारचे फिजिओथेरपी क्लिनीक नाशिल्ले ते आज ते डॉक्टर स्मिता दारी हांगा योग्य प्रकारचे क्लिनीक घालून आमच्या गांवच्या लोकांक योग्य प्रकारची सोय दिल्या बद्दल हांव तेंचे कडेन मनपूर्वक अभिनंदन करता। आनी हांव तेंचे कडेन मागता की आमच्या गांवच्या लोकांक बरी तरेची सर्वीस दिवची। गेल्या 10-12 वर्सां जे आमी पेरिल्ले ते उगवले आनी हाचें समाधान म्हाका जालें। समाधानान म्हाका मेळ्ळें जें पेरलां तें उगवता, हेचें समाधान पयलीं जावपाक जाय, तें म्हाका जालें आनी तें हॉस्पिटलान करून दाखयलें। हांवें एकाच भुरग्याक शिकोवना, हजारांनी भुरगे ह्या वाठारांतले शिकयल्या, फुडें व्हेल्या, तांकां प्रोफेशनल केल्या, तांकां नोकऱ्योय दिल्या। हांव अभिमानान सांगता आज 800-900 नोकऱ्यो हांवें दिल्ल्यो आसा। खंय तरी चूक जाली सोडून द्या। अजून हांवें खूब पेरिल्लें आसा माशेल गांवांत, तेजो व्हडलो बस स्टँड करून दवरला, पूण कोणाक फावच ना तेजें उद्घाटन करून थंय तयारी करपाक। हें दुर्दैव तयार करून दवरिल्लो आसा कितल्या वर्सांनी। समाजकार्य आमी सोडूना, पयलीं पासून आमकां समाजकार्याची आवड आशिल्ली आनी ती सातत्यान फुडें व्हरत आसा आमी। आमच्या ट्रस्टा मार्फत अजुनूय आमी कितलेशा भुरग्यांक शिकयता। तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, ह्या प्रियोळ मतदारसंघांतल्या जवळ जवळ 63-64 भुरग्यांक नर्सिंग आमी शिकयल्लें आसा, BSc नर्सिंग आनी डिप्लोमा नर्सिंग।
आनी ती भुरगीं आज सगळी कडेन वावुरता. फायदो घेयात, सगळ्यांक सांगात आनी लोकां पर्यंत अश्यो बऱ्यो त्यो गोश्टी आहात त्यो बेगीन पावना, उसरा पावतात. ह्यो मेसेजी लोकां पर्यंत पावयात, जाका गरज आसा ताका. कारण खूब आमचो अनुभव खूब आसा